मोपा विमानतळ उक्तावणाक सज्ज. मोपाचेर पयले विमान प्रधानमंत्री मोदीचे देंवतले. दनपारा विमान लँड जातकीच प्रधानमंत्री चॉपरान गोंय विद्यापिठा कडेन येतलो. थंयच्यान दनपारा 2.5 वरांचेर तो आयुर्वेदा एक्सपोत वांटेकार जातलो. ह्या कार्यावळीत तो देशांतल्या 3 प्रकल्पांचें उक्तावण करतलो. तातूंत आयुष हॉस्पिटलाचोय आस्पाव आसा. सांजे 5 वरांचेर प्रधानमंत्री मोपा विमानतळाचें उक्तावण करतलो आनी परत वतलो. प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भोंवडेक लागून पणजेंत ट्रॅफिक डायव्हर्जन केला. दनपारा 1 डायव्हर्जन लागू जातले. नमस्कार. तुमकां खबरूच आसतलें फाल्यां देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंयान जे प्रोजेक्ट आहा तेजे इनॉग्रेशनाक येता. तेतूंतल्यान गोंयान पणजे चलपी आयुर्वेदा काँग्रेस हेजे क्लोजिंग सेरेमनीक नरेंद्र मोदी लोकां खातीर एड्रेस करतले. तेज्या खातीर फाल्यां पणजे VIP मुवमेंट आसल्या कारणान पणजेचे ट्रॅफिक सेलांनी पणजेचे रस्ते थोडे डायवर्ट केल्ल्या. खंयचे रोड चालू आसतले खंयचे बंद आसतले हे दाखोवपाचो प्रयत्न आमी तुमच्या कडेन करतले. आमी आतां आसा पयली मिरामार रोडार, ज्या रोडा वयल्यान नरेंद्र मोदी कंपाल ह्या वेन्यूचेर वयतले. फ्रॉम युनिवर्सिटी टू कंपाल जो वेन्यू आहा तो पर्यंत हो रोड फूल बंद आसतलो लोकां खातीर. दनपारा 1 हो रोड बंद जातलो. जो पर्यंत फंक्शन काबार करून नरेंद्र मोदी परत युनिवर्सिटी ग्राउंडार पावना तो पर्यंत लोकां खातीर हो रोड बंद आसतलो. आतां आमी जे ट्रॅफिक पुलिसांनी मेन हांगा जे डायव्हर्जन करतले, पयलो डायव्हर्जन करतले ते आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो आहा थंयसरल्यान ब्लॉक करतले रोड. आमी आतां उबे आहा थंयसर फाल्यां बॅरिकेड आसतले. हेज्या फुडें लोकांक वचपाक मेळचें ना. लोकां खातीर स्पेशल डायव्हर्जन केला. जो पेट्रोल पंप आहा HP थंयसरल्यान रायट मारून तांकां सिटीन वचोंक जाय थंय तांकां वचपाक मेळटलें. जे पणजे लोक येतले तो दुसरो पॉयंट जे डायव्हर्जन केला तो पॉयंट फेरी पॉयंटा कडेन. आमी आतां फेरी पॉयंटा कडल्यान तो फेरी पॉयंटा कडल्यान सरळ जो रोड वयता तो बंद आसतलो VIP मुवमेंटा खातीर. आनी कोणाक सिटीन वचोंक जाय जाल्यार थंयच्यान फेरी बोटच्यान रायट काडून हो रोड जो सिटीन वयता तो रोड लोकां खातीर चालू आसतलो. जो ट्रॅफिक पुलीस येयन जो फाल्यां VIP मुवमेंट जातलो तेज्या खातीर जो डायव्हर्जन केल्लो ते दाखोवपाचो प्रयत्न आमी केला. फाल्यां लोकांनी होच फॉलो करपाचो. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळार.